मायमोगाचा योकार हो मनीषा जाधव श्रीफळाचे हेडलाईन्स। मुळगाव खण कंपनीचे नवे खणकाम सुरू, गावकारांनी सुवातेर येऊन उडयले काम बंद। खण कंपनीक सगळे काम बंद करपाची थळाव्यांची शिटकावणी। पणजे आझाद मैदानार महाआंदोलन, शार आणि देश नियोजन कायद्याचो कलम 39A काढून उडोवपाची मागणी। एकमत दाखयत लोक पेटले हट्टाक। केरळात 25 लाखांची चोरी, चोर पावले गोयात। केरळ पोलिसांची मडगाव पोलीस स्टेशनार धाव, मडगावा शेटींच्या दुकानार पोलिसांची नदर। आणि आताच्या कोकणी खबरो विस्तारान। पणजेच्या आझाद मैदानातले व्हडले दृश्य। शार आणि देश नियोजन कायद्याचो कलम 39A काढून उडोवपाची मागणी करपा खातीर हजारांनी लोकांनी सरळ दुसऱ्या दिसा रॅली काढली। त्यांना पुराय गोयातल्यान एकवट आणि लोकांचो आवाज आयकू आयलो। निदर्शक, आमदार आणि कार्यकर्ते मोठ्यान आणि अभिमानान एल्गार करून वादग्रस्त कायदो काढून उडयले बगर ओगी रावचे नात असो एकमत पळोवपाक मेळ्ळो। आज आझाद मैदानाचेर गाव, शार आणि शारातले नागरिक जमून गेल्ल्यान व्हड आंदोलन जाले। सलग आता दुसऱ्या दिसा हे आंदोलन थंड जावपाची लक्षणां दिसनात। गोयच्या जमनीत आणि नियोजन वादांतलो एक वादग्रस्त कलम 39A जबरदस्तीन रद्द करपाचो हेतू आशिल्ले नारे आणि घोषणा सयत आझाद मैदान झुजाचे मैदान जाल्ल्याची खिणा पळोवपाक मेळ्ळी। Speakers, I should that they can address the crowd as well as they can face the cameras of your individual news channels. So requesting find up appropriate place media so that we can as itlo danger zalo ki लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड यूज चेंज म्हणजे कॉमन टर्म कन्वर्ट करून जागे आमचे कन्वर्ट करून शेतां, भाटां, डोंगर हे सगळे कन्वर्ट करून आमचो गांवचो, आमचे गोंयचे हे सर्वनाश करून सोदता। अजून मेरेन आमकां ज्यो आमच्यो मागण्यो आसल्यो त्याचे आन्सर अजून आमकां मेळना। आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मारपाक लागून आम्ही सगळे लोक आता टीसीपी डिलिशन त्याच्या घरा वयचे। आम्ही विश्वजित राणेच्या बंगल्यात जे दरबार सर्कल आसा बंगला आसा आम्ही थंय वयतले। सो लोकांनी जे जे आपले अरेंजमेंट केला, ट्रान्सपोर्ट केला, हांगा येयला तशेंच तेंच्यांनी थंयसर येवचें आणि सगळे आमचे वॉलंटियर्स जे लोक थंय रावतले आणि थंयसर एसेंबल जावचे। कोणी वायलन्स करचो न्हू आणि दुसरे डायरेक्शन दिवचे न्हू, कित्याक ते पीसफूल करया। बाकी सगळे जे आमचे मुरब्बी येयला, आमचे आमदार येयला, आमचे एक्टिव्हिस्ट येयला, सगळे विश्वजीत बीजेपी सेटल करा। प्रोटेस्टाक पंचायत आयल्या जी भारतीय जनता पार्टीची, जेडपी आयला जो भारतीय जनता पार्टीचो, आमदार आयला तोय भारतीय जनता पार्टीचो। सो ट्रिपल इंजिनाचो फोर्स घेऊन ते थंय आयिल्ले, जाचे तेचे स्वताचेच सरकार आयकना, हो मुख्यमंत्री आयकना। हाजे वयल्यान तुम्ही चिंता की आज ह्याच बीजेपीच्या आमदाराचे हे सरकार आयकना जाल्यार सामान्य गोंयकाराचे कितें आयकतले। म्हाका आज वेळ आयिल्लो आसा, टायम आयिल्लो आसा। सदांच जेन्ना जेन्ना गोंयकारांनी सांगले की खंयचो प्रकल्प आमकां नाका तेन्ना वी वर बोल्ड इनफ आनी भागोवन लोकांचे आयकून आमी SEZ स्क्रॅप केलो। जेन्ना लोकांनी सांगले रिजनल प्लॅन नाका तेन्ना आमी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो। आज हांव हात जोडून सगळ्या गोंयकारां मुखार सगळ्याकडे विनंती करता, आज विदेशाकडे मातशें गर्दी करचे न्हू। हो विषय आज पुराय गोंयचो आसा
आज गोंयांत जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हे जर आडायचो जाल्यार ह्या सरकाराक घरा घालचें पडटलें. And so come out here in large numbers and support the demand of the people to scrap 39A of the TCP Act, and the people need to show their support, and otherwise like things are not going to change. And people are here, like I'm very happy to see that people have come out in hundreds, and I hope many people also like come out together. नाही ती बाहेर पडली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार, नितीक्षा गांवकार, लिन्सी मिनेझीस आनी सानिका नागवेकर. केरळात 25 लाखां परस चड भांगरांचे अलंकार चोरून चोर गोंयांत पावल्यात. ही घडणूक ह्याच म्हयन्यात घडली. केरळ पुलिसांनी ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ते मडगांव पुलीस स्टेशनार पावले. मजगतीं मडगांव वाठारात शेट्टींच्या दुकानार पुलिसांची नदर आसा. आज तुमी पळयतात की चोरी ह्यो जायत आसात. चोरयो गोंयान गोंय भायर सुद्दां चोरी ज्यो आसात ह्यो जायत आसात. आनी अशीच करून जी चोरी जी आसा ही कालिकट केरला हांगा जाले कडेन आसा. आनी थंयच्यान दोग जाण जे एक्यूज आसात हे जवळ जवळ 25 लाखाचे वयरच भांगर जे आसा ह्या घरांतल्यान चोरून घेवन ते सद्या गोंया पावले कडेन आसा म्हण तांकां केरला पुलीस जे आसात कालिकट हांकां मेळ्ळे कडेन आसा. आनी ते आज गोंया पावले कडेन आसा. त्याच बरोबर तांकां सर्टन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे कडेन आसा की कोलवा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन आनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिडिक्शन हितून भितर ते आसात. आज तेणी कोलवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिले कडेन आसा. त्यांचे फोटो बी जे आसात हे तांकां दिले कडेन आसा. आनी ते सांगले कडेन आसा की हे जे हांगा आसात हांकां खंय तरी ट्रेस करून आमकां मेळोवन दिया म्हणून. त्याच बरोबर ते मडगांव आयले कडेन आसा. कित्याक हे जे चोर आसात हे मडगांव खंय तरी येवन मडगांवची शेतीक हे भांगर विकपाचो तांचो प्लॅन आसा. आनी हे जे दोग जाण एक्यूज आसा हे तर गुन्हेगार आसात. तांकां घर चोरपाक खंय कांयच न्हू. आनीक दुसरे वटेन दुसरे हे जे आसात हे बँके बरोबर जी पळय ATM आसात ही ते चोरतात. म्हणजे त्या तरेन तेंचो तपास जो आसा हो चालू आसा. आनी आज जे कालिकट केरला पुलीस जे आसा हे मडगांव पावले कडेन आसात. तेणी वची दवरले कडेन आसा. जितले शेट जे आसात हे भांगर घेतात थोडे तेंचेर तेणी दोळ दवरले कडेन आसा. आनी मडगांवच्या कोलवाचे पुलिसूय पायटीर आसात. आतां पळोवया केन्ना म्हळ्यार मेळटा ते. आनी तेणी अपीलूय केले कडेन आसा. जर कोणाक हे जर दिश्ट पडटात ह्या तरेचे तेणी फोटोय दिले कडेन आसा तांकां रोखडेच तुमी पुलिसे सांगचे नियरेस्ट पुलीस स्टेशन आसा हांकां सांगचे आनी आमकां हेल्प करचो म्हूण मागले कडेन आसा. राज्यांत गुन्यांवांत वाड जायत आशिल्ल्यान लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. दिसा उजवाडार चोरांचो आकांत वाडपाक लागला. दक्षिण गोंयांत चोरयेच्यो घडणुको वाडल्यात. गोंय हो आतां चोरांचो अड्डो जावपाक लागला काय कितें? गोंयकारांक प्रस्न पडला. In connection with a theft case. The theft case, a man named Kannappan Radish. He committed a theft in daytime, and 25 pound means 200 gram of gold from Kerala. We are came here. We have reliable information that he is wandering somewhere in the beaches, near beaches in Goa. He has a history in that. 5 years ago, he came Goa after committed a theft. Okay, you got the location in beach area. We can't. Yet we didn't get any location of him yet because he is not using mobile phone. Okay, today you are coming in Margaon police station. Yeah. Regarding on this case only. We also went to Kolwa police station also. Okay. What is the cost of this gold ornament? 25 lakh, above 25 lakh. About 25 lakh. Above 25 lakh. Okay. So Goa police will help you. Yes, they are very helpful. Corporation is very good. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडलो खबरो. मुळगांवकारांनी वाठारात जावपी खणकामाक विरोध करून नवे खणकाम आडायले. गांवकार फाटले वर्सभर रातच्या वेळार खणकाम करपाक विरोध करीत आसात. बफर झोनाचे प्रश्न सोडोवपाची मागणी करतात, जाचेर कंपनीन अजूनय उपाय काडूंक ना.
खण कंपनीक सगळे काम बंद करपाची शिटकावणी दिल्या. मुळगाव खण कंपनीन नव्या वाठारांनी खणकाम सुरू केले, पूण गांवकारांनी त्या सुवातेर एकठांय येवन काम बंद केले. लोकांक रातची न्हीद मेळना, लोकांचे हाल जातात. साबार फावटी कागाळी करूनय कांयच फायदो जावंक ना. हाचेर संबंधीत दखल घेनाशिल्ल्यान थळाव्यांक सुवातेर येवन काम आडोवचे पडले. काल आमची मुळगावची ग्रामसभा जाली तेन्ना आमी ह्यो इश्यू काडलेलो की मायनिंगचे जे बफर झोन आसा आणि सेकंड थिंग आमचो नायट शिफ्ट आहा हे बंद करपाक जाय. ओके, आणि त्या खातीर मागीर ग्रामसभा जाल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमी वयर बेश्टीच पासय मारया, खंय कितें जालां तें. आणि पासय मारता आमकां देगीकूच जो आमचो हांगा दाट देव आसा आणि देवस्थान आणि हांगा फुडें रामनाथेश्वर आसा देवस्थान, तेज्या मदीं हांगा हेंच्यांनी बोरींग केलां. आनी तांकां ते विचारल्यार ते म्हणटा आतां वॉटर लेवल चेक करपाक वेळी सॅम्पलां काडले हांगा फाटल्यान. ते आमकां बुद्दू करता जाल्यार खबर ना. आनी तो आतां म्हणटा हांगा आतां येयल्लो तो हांगा पळय, येयल्ल्यार म्हणटा तो हे वॉटर लेवल चेक करता म्हणून आमी म्हणून माल काडिना म्हणून. पण तेंच्यांनी कसलें इंटिमेशन कोणाक दिवंक ना, पंचायतीक दिवंक ना, खंयच्या समितीक दिवंक ना, कम्युनिटीक दिवंक ना, शेतकीक दिवंक ना, कोणाकूच दिवंक ना. सो हेच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की कामूच तुमी बंद करा जो पर्यंत आमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना ते पर्यंत. वयर जर येवन पळयता जाल्यार आमचे जो लेक आसा लेकाच्या सायडीकूच तेंचो बोरींग मारपाची मशिनरी आनी एक 2-3 जाण कामगार आसले आनी ते काम करताले. आमी तांकां कामगारांक विचारले, अरे बाबा तुमकां हें परमिशन कोणी दिलां? जर तुमी पंचायतीक कन्सर्न केल्यात किंवा शेतकी कमिटीक कन्सर्न केल्यात तर हें कितें तें आमकां कशें कळटलें? तेन्ना आमी बाय फोर्सली ते काल काम बंद उडयलें. आनी बंद उडोवपाचें कारण इतलेंच, गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक मिटींग घेतलेली आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमचे जे कितें मागण्यो आहा ते आमी सगळे मागण्यो मांडलेले थंय. आनी कंपनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एग्री जाल्ली, आमदारूय आसलो आमचो. जे आमचे मेन डिमांड आसले जे कितें 2021च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जो आसा तो मेंटेन करचो, तो डिमार्केशन करचो. दुसरी नायट शिफ्ट आमकां जी त्रास जाता सगळ्या गांवच्या लोकांक, मुळगांवच्या लोकांक, ही नायट शिफ्ट बेगींतल्या बेगीन बंद करची. पण हे कंपनीक एक अशी मस्ती मारलेली आसा ती कोणाचेर आयकपाक तयार ना, ना आमदाराचे, ना डेप्युटी कलेक्टराचे, मामलेदाराचे, पंचायतीचे किंवा लोकल्सांचे. आयज आमकां अशें दिसता की हे कंपनी जर आयकना जाल्यार आमकां खंयसर तरी वेगळो मार्ग स्विकारचो पडटलो. आनी गांवचे लोक आतां इतले एग्रेसीव जाल्यात. तो आतां संतोष मांद्रेकर तेंचो जो जनरल मॅनेजर आसा तो हांगासर येयल्लो, तेका आमी फायनल सांगलेलें आसा, तुजें आमकां जे तूं सांगता तें आमकां आयकपाचें ना, तुजी एक्शन कितें आहा ती आमकां दाखय. जे आमी जे कितें तुमचे कडेन डिमांड्स मारल्या ते फुलफील जाता जाल्यार विदीन 2 days आमकां मिटींग घे आनी फुलफील कर. आनी जर जायना जाल्यार ह्यान फुडें जें आसा ती मान ही जी आहा ते मुळगांवचे भुरगे ज्या मुळगांवचे लोक कायमची बंद करपाक फुडें सरलेले आसा. आनी जर फाल्यां सकाळी जर कितें जालें जाल्यार हेका कारणीभूत कंपनी जबाबदार आसतली. आतां आमी कितें आमच्या लोकांचो कितें विचार जाला, सरकारा कडेन आमी आनीक वचपाचें ना. जी मायन जी कंपनी त्या गांवांत चलयता त्या कंपनी जबाबदार आसा. जे कितें लोकांचे जे प्रश्न आहा ते कंपनीन सॉल्व करपाक जाय. म्हणून आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की कंपनी आनी लोकल्स यांच्या मदींच हे आसतलें. आमी आनीक खंयच्याच डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारा कडेन मिटींग घेवचें ना. इसी सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिली म्हणटा मरे, तुमकां मायन्स डिपार्टमेंट लागता मरे, तुमी तांकां घ्या आनी करा मरे. ते करिना म्हणून आमकां तुमी कितें सांगता? म्हणून आमी म्हणटा ते करिना म्हणून आमी प्रायव्हेट सर्वेयर हाडटा, पंचायती मार्फत प्रायव्हेट सर्वेयर हाडटा आनी आमी डिमार्केशन करता. जो कितें एक्सेप्ट दोनूय सायडीकसून सांगता, विन सांगता. आतां कशें जाता, तूं एकलो हाडून माग केलो, तुका तुज्या हे प्रमाणे कितें फाटी फुडें जाता सांगला आमी, कलेक्टरान सांगला तुमकां, कलेक्टरान सुद्दां सांगला तुम्ही कितें फाटी फुडें आहा थंय एडजस्टमेंट करूया. पण तुम्ही अशें न्हू की बाबा तुम्ही आमी डायरेक्ट आतां येवन तुम्ही हांगासर हे करूंक लागले. हे आतां तुम्ही ट्रेसपास पंचायतीक जागा ना तुमकां. आतां ऑलरेडी तेजे आसा, तेजे ऑलरेडी घातलेले आहा. आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आमी मिटींग घेतली, तुम्ही आमकां सांगल्यात अशें तशें म्हणून. तेज्या उपरांत आतां 4-5 म्हयने जाले, तुम्ही कितें इनिशिएट घेतल्यात?
व 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. राज्यात पर्यावरणाची नासाडी करून व्हड प्रकल्प येवपाच्या विरोधात लोकांचो एकवट आनी आंदोलनां पळोवपाक मेळटात. आता गोंय पेटला म्हणपाक अतिताय जावची ना. मायना कुडतरी गांवकारांनी बसका घेवन गावात व्हड प्रकल्प नाकात म्हण थाराव घेतलो. आमी आमचो गांव काबार करपाक दिवचे नात, तांणी सरकाराक शिटकायला. आणि हे फुडारी आमचे लोक आहेत आपण जेव्हा आधार तो प्रत्येक अंगावर पाहून जातो. आता आम्ही पानसोडा प्रोजेक्ट बंद केलो, गोगाडी प्रोजेक्ट बंद केलो आणि इन तरेतरेचे तांकां पोस्टमेंट आमचे प्रोजेक्ट बंद केले. पूण आज एक थोडे आमगेले लोक कोण म्हणटात म्हाका कोणी सांगता की म्हाका इंट्रस्ट जाल्लो की जमीन घेवपाक. कशें लोकां मदें एक रुमर्स जाता की म्हाका इंट्रस्ट जाली की जमीन घेवपाक. आतां हांव म्हणटा ही कॉल करता हांव म्हाका जमीन घेवपाक जाय. पांचपाडा फोन केले तिनाय घेवपाक जाय ती जमीन, गोगाडे फोन केले तिनाय घेवपाक जाय ती जमीन. सो हें तुमी रुमर्स कोण घालताय ते तुमी कानाक घेनाकाय. आमी इंगूय आहाय जाल्यार तेणें सांगिल्लें कितें काँग्रेस म्हणटा हांव एज ए उद्योगकार म्हणटा हें सगळें त्या लायक केलें. बाकी सगळे आमगेले खांदे सगळे त्या लायक केले आमकां मेन आमी गांव सांबाळप. म्हाका जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका चड उमेद आहा हो गांव आमगे सांबाळपाक. आनी हेच्या फुडें थोडे हिंगा लोकांनी जे भाशेन आमी वचून सुनासना हे नाक घाणचे प्रोजेक्ट येयले ते आमी मुखार हिंगा येवपाक दिवचे. आनी पयलींच्या फॉर्मेट मुखार प्रोग्राम मुखार म्हाका कितें करपाचो तेन्ना तुमी गांव तुमगेलो आधार हे आमगेले प्रोजेक्ट बंद करपाक दितले. आनी एक मेसेज, एक स्ट्रॉंग मेसेज की आमकां हिंगा मेगा प्रोजेक्ट मल्टीवेल आमगेल्या गांवांत आमकां आनी ना काय. जरी तर आमी गोंयकार वीथ कम्युनिटी स्पिरीट एकट्यान आयले जाल्यार नॉट ओन्ली कॅन वी सर्वायव, वी कॅन थ्रायव टुगेदर स्ट्रॉंगर अँड ब्रायटर than ever before. ही पॉसिबिलिटी एंड केपेबिलिटी गोंयकारांक आसा हेंवूय आयज आमी तुमच्या मुखार दवरतले. पयले सुवातेर एक शिटकावणी. दीस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दीस इज अबाउट आवर सर्वायवल. तर आयज गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या. आयज ते गोंयकारांच्या घरां भितर घुसून गोंयकारांक तेंचेच न्हिदपाचे फाटीचेर बांदून घालून चोरयो आनी गिरम्यो करूंक काडटात. दोनापावला टेम्पल फॅमिली, म्हापसा डॉक्टर फॅमिली, सालिगांव डबल मर्डर. एंड रिमेंबर एमी कोणेच स्वप्नाक पासून चिंतूंक ना की वचले अपघात तांच्या घरां भितर घुसून तांकां अशें साफर जावचें पडटलें म्हणून. दुसऱ्यांक जालां म्हाका कित्याक कळ्ळां हो येयलो ना तेंकार, कळ्ळो ना संवसार. आमच्या जाणटेल्यांनी ओपिनियन पोला टायमार सॅक्रिफायस करून गोंयची आयडेंटिटी राखून दवरलेली ते असले दीस पळोवपाक न्हय. आनी जरी तर आयजूच जितले जाल्यार फाल्यां येतले. आनी जरी तर आमी आजुनूय सेल्फीश आनी सुशेगाद रावले जाल्यार हाचो परिणाम फाल्यां आमच्या भुरग्यांक भोगचो पडटलो. मायना कुडतरी विलेजर्स जे आसात तेणी आज ह्या प्रोजेक्टा विरुद्ध तेणी मिटींग घेतले कडेन आसा आनी तेणी ही मिटींग जी आसा ही मायना कुडतरी घेतले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमच्या गांवांक असले व्हडले जे प्रोजेक्ट येतात हे नाका आनी हे बंद जावपाक जाय. आमी आमचो गांव काबार करपाक दिवपा ना. आमकां एक कोटी लायट मेळना, उदक मेळना, आमकां रोड सारके ना, आमकां फॅसिलिटी सारकी ना. आनी तुमी हे जे भायली येवन पळय जे हांगा व्हडले व्हडले बिल्डिंगांनी विला बांदतात तांकां तुमी रोखडे परमिशन दितात आनी ते खंयी शेतां जाल्यार शेतां काडटात. तुमी ते पळयना शेत आसा कितें आसा म्हणूनच आज हे थंयचे लोक जे आसा तेणी आज मिटींग घेतली आनी तेणी सरकारा कडेन मागले कडेन आसा आनी तेणी निश्चय केले कडेन आसा
की आमी हेजे मुखार आमच्या गांवांत कसले मेगा प्रोजेक्ट जे आसात हे येवपा दिवपा ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात काही सुवातांनी अचकीत बेमोसम पावसान हजेरी लायली, पण हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण येता त्या काळात पावसाचे खासा संकेत सध्या दिवंक नात. फुडल्या 5 दिसाच्या अदमासा प्रमाण चढावत तापमानात काय प्रमाणात वाढ जातली, खर उष्णताय जाणवतली देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. नितळ मळब आनी उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. मंगळारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. कांय सुवातांनी अचकीत बेमोसम पावस, फुडें पावसाचे खासा संकेत ना. जाणवतली खर उष्णताय घेवची भलायकेची जतनाय. सकाळी हलके धुके, राज्यात सुके हवामान, नितळ मळब. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्यांचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.